पोरबंदरा लागसार कोस्ट गार्डा सामकार स्फोट जाल्ली ती बोट हो तस्करीचो प्रकार न्ही। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक ही गजाल स्पष्ट केली। स्मगलर सहसा आत्मघाती आसनात, तो नुस्तेमारी बोटीचोय मार्ग न्ही। स्मगलर सुद्धा ते वाटेन येनात। त्या बोटीचो कोस्ट गार्डान 12 ते 14 वरां पाठलाग केलो। ते बोटीवेले मनीस पाकिस्तानी एजन्सीचे संपर्कांत आशिल्ले तेन्ना सागरी शिमे भायर आनीक एक दुबावीत बोट आशिल्ली म्हूण पर्रीकार उलयला। That number one, the location is not normal sea route or a normal route for the fishing boats. This is a different route which is not taken by the. There was no other vessel in the vicinity, so fishing area nahi hai. Even the smugglers, contraband and gold, whatever drug, they normally take the route which is busy because they can mingle with the other boat. बीजेपीचे कार्यकर्ते मोगोंत वचपाक लागले। 40 मतदारसंघांनी घडी बसून पक्ष घट करपाचे मोगोन थारायला। प्रियोळ मतदारसंघातले बीजेपी कार्यकर्त्यांक मोगोंत घेवन ह्या मोहिमेची सोमारा सुरवात जाली। इतले मजगतीं बीजेपीन आतां मेरेन देशभर 3 कोटी वांगडी नोंद केल्यात म्हूण बीजेपीचे महिला मोर्चाची अध्यक्ष विजया रहाटकरान मिडियाक सांगलें। ती गोंयांत आयल्या। गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी वांगडी करपाचें मोगो पक्षान थारायलां। ह्या मोहिमेची सुरवात प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान जाल्या। सगळ्या मतदारसंघात सदस्य मोहीम सुरू जातली। जांकां कोणाक मोगो पक्षांत येवपाचें आसा त्यांनी कसलीच तमा न बाळगता मोगो पक्षात प्रवेश करचे अशें आव्हानय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव करूंक सोदतां। एक बरें राज्य करपा खातीर बरें प्रशासन दिवपा खातीर मोगो पक्ष हो कटिबद्ध आसा। हांव बीजेपी पार्टीन आसलो। बीजेपी पार्टी म्हणून वायट न्हू, बरीच, पूण आमचे आमदार मोगो पक्षाचे आसल्या कारणान पिरवळान ताका लागून म्हाजो डेव्हलपमेंट जायनासलो म्हाज्या वार्डाचो। ताका लागून हांव मोगो पक्षान प्रवेश केला। भाजपा महिला मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर सध्या गोंयांत आयल्या। पुराय देशान भाजपाचे 10 कोटी वांगडी करपाची मोख दवरल्या अशें तांणी मिडियाक सांगलें। पूरे देश भर बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और पूरे देश भर से हमने 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प रखा है कि अभी तक 3 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन मेंबरशिप ले ली है। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस आणि तुळशीदास च्यारी। नाकेरी बेतला सावन बॉक्सायट येरादारी सुरू करतना पयलो येतल्याक पयली ट्रीप दिवन क्यू सिस्टमीन समान ट्रिपी दितले। सगळ्या ट्रकवाल्यांक समान संद दिवपाची संघटनेची मागणी मान्य जाल्या। बॉक्सायट येरादारी करपी जाळवणदारांक एकठांय बसून जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा ही पद्दत थारायली। नाकेरीचे ट्रकवाले 2 ट्रिपी मागताले। दक्षिण गोंयचे ट्रकवाल्यां कडेन जाल्लें कोफुसांव सोडोवंक जिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय पार्टींक आपोवन मध्यस्थी केली। दक्षिण गोंयचे प्रोग्रेसिव्ह ट्रकवाल्यांची संघटना आणि नाकेरीच्या ट्रकवाल्यांची ट्रिपींचे कोफुसांव क्यू सिस्टम करून सोडोवपाचो निर्णय मडगांवच्या जिल्लोधिकाऱ्यान घेतलो। पयली येता तांकां पयली ट्रीप, मात ट्रिपीक लागून गाडयो रफ चलोवन एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हूण एकल्याक नंबर दिवन ही पद्दत चलतली। हे पद्दतीन मंगळार सावन शक्ती बॉक्सायट मिनाची येरादारी सुरू जातली। परफेक्ट क्यू सिस्टम आसा की आज सपोज कोणाक कितें कारणा खातीर ट्रिपी कमी जाल्यो जाल्यार फाल्यां ताका सकाळी मेळटली। पूण हातूंत म्हजी जाणीव म्हटल्यार कितें की सकाळ फुडें वास्कोच्यान काय मोगोलच्यान रिकामी ट्रक धांवत धांवत वचपाक जायना, कारण जेन्ना रिकामो ट्रक धांवत वता तेन्ना चड एक्सिडेंट जाता हे हांवें पळयल्लें आसा। आनी तशेंच तांकां एक नंबर दिल्ल्या कारणान प्रत्येकाक कळटलें की आपलो नंबर आयल्यार तेन्नाच आपल्याक बरपा मेळटली। आपूण फास्ट वचून दुसऱ्याक ओवरटेक करून आपूण पयलीं आयलो म्हणून ताका ती ट्रीप मेळची ना। नंबरान ट्रीप दितले, क्यू सिस्टमान ट्रीप दितले, जेणे करून रस्त्यार सुद्दां जे जेन्ना ट्रक चलयता तेन्ना तेंची खबरदारी आसली की खंय आपले नियमा प्रमाणे चलोवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेऊ एक विराम।